हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम करूंगा आणि वेगवेगळ्या बाबत पुराण कंपनीच्या प्रत्येकांक दिलेले प्रणाम आणि सूत्र पुढे एक प्रभुजी तुमगे वॉइस चिके लो असा. लो असं म्हणतो आता ओके माताजी हाँ हरे चिके कृष्ण बेटर भाई चिके जत के पढ़ाया प्रभुजी. एक हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी हरे वॉइस कृष्ण अनिके क्लोज सेव का कीमन प्रभु जी नेलर कैमरा नेलर माइक अनिके लगी दवर का कीमन ओके इट्स ओके ना तुम मस्त बेटर है प्रभु जी बेटर ओके तो हरे क्लियर है हरि बोल हरे कृष्ण सो सूत्र पुढे गुरुले प्रणाम ಅಂತ ಏನು ಸೂತ್ರ ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामि ददाति स्वपदान्तिकम् नमोष्टपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी हरे कृष्ण आयचे a topic cooperation builds a strong community सहकार दिल्लरी एक आमगेले एक कम्युनिटी म्हणजे एक संस्था कशी एक मुखारसून वरेत म्हणजे आयचे विशयान पळोवया सुरेदान्यनु हांव हे सांगचे फुडें एक श्लोक कोट करता आसा मुकुंदमाला स्तोत्रांतू कुलशेखर आळवार हांग सांगता जी मज्जन्म फलम मधु इदम मधु कैट भारे मद प्रार्थनीय मदनुग्र एष इव तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मराम लोकनाथा कौन सांगता से मुकुंद माला स्तोत्रांत कुलशेखर आळवार कुलशेखर आळवार एक राय केरळांत आशिल्लो फुडें रामालो परम भक्त तो राय जाल्यारीची तो कसो म्हूण लेखता आसा म्हळ्यार हांव परिचारक म्हळ्यार सेवक म्हणून लेखता आसा कोणाले रामान न्ही कसं सांगता आसा मज्जन्म फलम मागेल जल्माचे एक एक जन्म सार्थक जाता कशी म्हळ्यार तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्या म्हणून सांगतात भृत्या म्हळ्यार कसं नाही म्हळ्यार सेवक म्हणून संस्कृतांत मिनिंग तद्भृत्य तागेल भृत्य म्हळ्यार तागेल सेवक कोणाले म्हळ्यार ते सेवकाल सेवक सेवकाले आनी सेवक अनेकाल सेवक तशी कुलशेखर आळवार सांगताची 7 पटी भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मराम लोकनाथ त्या 7 सेवकानंतर हांव तुगेलो सेवक तागेल सेवक हांव म्हणून सांगता कोण हे राय सांगता हे रायाले एक एक मूड तागेले तागेली भावना कशी देवाले आमी सेव करता दव हे समाजाची सेव करता म्हणून एक रायाले मूड आशिल्ली कित्याक म्हळ्यार तो राय एक आत्ताचे रायल म्हणके न्ही तो आतां पॉलिटिशियना म्हणके तो फुडल्या विंगड रायल म्हणके न्ही आशिल्लो कित्याक म्हळ्यार ताका गोत आशिल्लें पुरा शास्त्राचे पुरा ज्ञान आशिल्लें ते आत्तां हांव राय जावन अशें पुरो बट फुडल्या जल्मा हांव कसो आशिल्लो म्हणून बट म्हगेलें निज स्वरूप कसं जालें शास्त्रांत सांगिल्ले प्रकार जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास हांव प्रत्येक जीवाचे एक स्वरूप कसलें
कृष्णाले नित्य दास हे तुळशी करावं तशी तो राय जावन आशिल्ले रिची तागेले एक मनस्थिती कशी आशिल्ल्या म्हळ्यार तागेले एक भावन कशी आशिल्ली म्हळ्यार हांव सेवक म्हणजे सेवकाले 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 हांव सेवक हे श्लोक मध्य चैतन्य चरितामृतांत तो मध्य लिहिलान सांगताची जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास कृष्णेर तटस्थ शक्ती भेद अभेद प्रकाश आम्ही भगवंताले एक अंश शक्ती अशा पुरो बट आम्ही तटस्थ शक्तीची मात्र नाही आम्ही नित्य दास म्हणून चैतन्य चरितामृत सांगतात तेंची श्लोकांतो चैतन्य चरितामृतांतो भक्तिविनोद ठाकूर सांगताची सनातन गोस्वामीले तोडकोन सांगताची श्रील प्रभुपाद तात्पर्यांत बरयताची सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभूला निमित्ताके हांव कोण म्हणून हू एम आय म्हणून श्रील प्रभुपाद बरयतात तात्पर्यांत हू एम आय म्हणून श्रील सनातन गोस्वामी निमित्ताचे कोणालागी चैतन्य महाप्रभूला हे भक्तिविनोद ठाकूर वाले हंगेले तात्पर्यांत दुखून श्रील प्रभुपाद तांकां कोट करताचे कित्याक म्हळ्यार हें महत्वपूर्ण सनातन गोस्वामी एक आमगेर कसले एक सामान्य मने नहीं तन्नी भूलोका दुखून आयिल्लींच तन्नी नित्य पार्षद भगवंताले तन्नी जावन निमित्ताचे कसले हू एम आय आन्सर दिवन चैतन्य महाप्रभू सांगता की आम्ही यू आर नॉट द प्यूर यू आर नॉट द लिविंग एंटिटी यू आर द not this material body, gross material body, nor the subtle body, composed of mind, false ego, and intelligence. म्हणजे आम्ही हे अहंकार बुद्धी आणि मनस जाल्यार तसल्यान आमगेले जीव नाही बट यू आर द सर्वेंट ऑफ युअर सर्वेंट ऑफ लॉर्ड हरी न्हू कोण सांगता चैतन्य महाप्रभू कोणा सांगता असाची सनातन गोस्वामी सो तुमकां दिसच्या पुरात वेर इज दिस हे टॉपिक आत कोऑपरेशन बिल्ड्स द स्ट्रॉंग कम्युनिटी आनी हें कसं हांव सांगता आसा म्हणून कित्याक म्हळ्यार कोरिलेशन कसं ना म्हळ्यार आतां पळयल्यार मस्त जन दे थिंक दॅट दे आर द बॉस दे आर द लीडर्स इन दीस कम्युनिटी कसं जाता असं म्हळ्यार ह्या लिडर्स म्हणून मेंटॅलिटी मनशाले मन आयिल्ली की सगळ्यांनी तेदना अहंकार चढत अहंकार जावन न्हू सगळे कसं न्हय बिंगड जानाल कोणी एक मनीस वयरी मुखारसून वता म्हळ्यार तागे पांय तांबूचे पडटा दिस अ कॉमन थिंग इन द सोसायटी न्हय मॅम आतां पळयल्यार कोणाल्याची मुखारसून वता तांचे भौतिक लोकांचो तो मुखारसून वयल्लो तागेल्या दुड्ड चड जाल्लो फान जाल्ले म्हण कोण तागेले पांय तांबूचे पडयता सो बट आध्यात्मिकांत तशें आध्यात्मिकांत कसं न्हय म्हळ्यार कोणी एक आध्यात्मिक उन्नती गेल्यार तागेले मनस्थिती कशी आसता म्हळ्यार तो लागता की हांव तांगेले सेवक कोण मिगेल कशी तोख आसल्यार तागेले बरें हांव सेवक त्या मेंटॅलिटी आसता त्या मेंटॅलिटी ऑफ कॉमन आसता म्हण जाल्यार त्या जिवा लागीं कॉपरेशन आसता कॉपरेशन म्हणजे सहकाराचे एक बुद्धी आसता त्या बुद्धी आसना म्हण जाल्यार ताका कसं जालें हांव भगवंताले नित्य सेवक म्हणून गोत्त आसना म्हण जाल्यार तागे अंडरस्टँड ना म्हण जाल्यार तो लागता कसं जालें हांव एक लीडर म्हणून दॅट इज अ लॅक ऑफ अंडरस्टँडींग ऑफ द नॉलेज हे नॉलेज कोणाले आसना की तांकां कॉपरेशन करूंक भारी कश्ट करता एक आयदर इट इज इन कम्युनिटी अशा पुरो और इन इंस्टिट्यूशन अशा पुरो और एनी खंयचीय अशा पुरो हें एक अंडरस्टँडींग ना म्हण जाल्यार ताका कॉपरेशन करूंक म्हळ्यार ताका सहकार दिवचे खंयचेय एक विशयान जावं ताका कश्ट जाता त्या मनशाक कित्याक म्हळ्यार हें अंडरस्टँडींग करच्याक भारी कश्ट तें अंडरस्टँडींग केल्लें कोण की तो तागेले संतोष हॅपीनेस
लायफान तूं सक्सेस हे चड जावन आसता त्यावेळी मात्र न्ही हे कम्युनिटींत बरें एक एक संघांत बरें तें एक बरें बिल्डअप जावच्याक भारी सहाय जाता हेंची राधानाथ स्वामी महाराजान एक तांगेले लेक्चर म्हाका सडन उडगास येयली त्या कडेन आज सडन एक उडगास येयलो तांणी एक सांगिल्लें एक कशी एक सिक्वेन्स एक ऑपरेशना वयर की तांणी एक राधानाथ स्वामी महाराजान एक क्लासात सांगिल्लें कशी म्हळ्यार फर्स्ट एक सांगिल्लें तांणी म्हळ्यार एक आमी कसलेय एक संस्थेंत आसा म्हण जाल्यार तांतू आमी फर्स्ट कॉपरेट करतात कोणी आमगेर कशी म्हालगड आसताची तांणी प्रायंत मात्र म्हण न्ही आध्यात्मिक जिवनांत वरे तांणी म्हालगड आसा पुरो आमगे कशी मुखार सोन तांणी सुरेरी तांतू ह्या संस्थेंत येवन आसा पुरो तांगे लोटू आमी कॉपरेट करता कित्याक म्हळ्यार तांणी ह्या फुडें आमगे कशी चड तांकां एक्सपिरियन्स आसा हें पळयलें हें संस्थेन तूं कसो चलता आसा कशी चलोवका कशी मुखार सोन व्हरका म्हणून तांकां चड एक्सपिरियन्स आसता ताजे निमित्त कोण ह्या संस्थेन जॉयन जाता की तांणी कंटिन्यू करता की तांणी तांगे पयशे म्हालगडेले चडावतान तांगे लोटू तांणी सहकार दिवपाक हें राधानाथ स्वामीन सांगिल्लें फर्स्ट तें आमकां कॉपरेशन करूं तांकां लोटू कित्याक केलो पटी आमी एक इंडिविज्युअल सोल प्रत्येक इंडिविज्युअल सोल तांकां प्रत्येक जाणा लोटू तांकां सहकार दिवचें कशें जाता कॉपरेट करूं कशें जाता तेदना कसं करता त्या मनशान म्हळ्यार राधानाथ स्वामी महाराज सांगताची एडजस्ट करता म्हळ्यार आमी तांगे लोटू होंदाणी करता होंदाणी करूंक पळोवता म्हळ्यार आमकां तें कसं एक तांणी एक सेव दिल्यार कसं एक काम तांणी करूं सांगल्यार न्हू आमकां केलो पटी जायना तर केलो पटी तांगे लोटू करूं जायना तेदना कसं करता म्हळ्यार आमी होंदाणी करता आमगेलें कितलो सहाय जाता की ताजे वरी आमी तांकां सहाय करूंक पळोवता म्हणून न्हू राधानाथ स्वामी सांगता सो सेकंड वन इज एडजस्टमेंट एडजस्ट करूं पळोवपाक फर्स्ट कॉपरेट करूं पळोवपाक तांणी कसं एक आमी कोणीची एक संस्थेंत तांणी मुखारसून वचचें त्या ध्येय कसं नासता त्या मुखारसून व्हरता म्हणून जाल्यार तेन्ना त्याक आमी सहाय करता फर्स्ट तें सहाय करूं जायना जाल्यार होंदाणी करूं पळोवका एडजस्ट करूं पळोवका म्हणजे राधानाथ स्वामी सांगता ओके सेकंड पॉयंट सांगता थर्ड पॉयंट कसं सांगताची म्हळ्यार तेंवूय करूं जायना आमकां होंदाणी करूं जायना तांगे लोटू तांणी सांगिल्लें तेदान कसं करता म्हणून सांगल्यार एक्सेप्ट स्वीकार करता तांणी कसं करता आसा की कित्याक म्हळ्यार तांकां गोत आसता कसं तांणी करता आसाची म्हणून तांकां गोत आसता त्या निमित्त आमी वी शूड एक्सेप्ट इट आमकां कित्याक म्हळ्यार आमकां कॉपरेट करूं जायना तांगे लोटू कसं करता की तांणी करचें आमकां कॉपरेट करूं जायना दवो तांणी सांगेन म्हण की आमकां एडजस्ट वर करूं जायना कित्याक म्हळ्यार आमगेली मेंटॅलिटी विंगड आसता त्या निमित्त एक्सेप्ट कराची स्वीकार कराची म्हणून सांगता तांणी कसं करता की त्या आमी एक्सेप्ट करता म्हणून सांगता ओके आमकां एक्सेप्ट करूंक बरें जायना कितकी जाणांक तें तांणी केलें आमकां दिसता की रॉंग म्हणून कळ्ळें तें रॉंग तांणी करचें सम न्ही म्हणून आमगेर दृश्टिकोन आसता बट ते सिनियर्स ते लिडर्स तांणी एक्सपिरियन्स आसा की तांकां तें सम म्हूण दिसता तें करेक्ट तेंची हें कृष्ण भावनामृतांतू सम म्हूण दिसता तें करचें कसं म्हळ्यार एटलिस्ट रेस्पेक्ट दॅट वन एक्सेप्ट करूं जायना की तांणी कसं करता आसा की ताका रेस्पेक्ट दियाची तुमकां कसं करूं जायना तुमकां तांकां तागेले एगेन्स्ट उरलो नाकाची कित्याक म्हळ्यार रेस्पेक्ट दियाची म्हणून राधानाथ स्वामी सांगता ओके आमकां रेस्पेक्ट बरें दिवचें जायना आमगेले ह्युमन बिहेवियर तशीच केलो पटी आमकां तोंडा दुखून येवन येता ताण करचें सम न्ही हें करचें सम न्ही म्हणून दिसता तेदना राधानाथ स्वामी सांगता की टॉलरेट कराची एटलिस्ट टॉलरेट करूं पळयाची दीज आर द स्टेप्स राधानाथ स्वामी गिव्स सो टॉलरेट करूं जायना जाल्यार हिची आमकां केलो पटी कसं करताची म्हळ्यार एटलिस्ट लास्ट इग्नोर मात करूं नाका म्हणून राधानाथ स्वामी सांगता इग्नोर करना कित्याक म्हळ्यार तांगेले ध्येय आसता कित्याक म्हळ्यार हें संस्था मुखारसून व्हरच्याक हें दवो खंयचे एक श्रील प्रभुपाद जाले एक मिशन कशी आसली त्या मुखारसून व्हरचें तांगे एक ध्येय आसता त्या ध्येयार तांणी आसताच त्या निमित्त तांकां विंगड कसं एक तांगेले मायंडांत आसना त्या निमित्त एटलिस्ट तांकां इग्नोर करनाकाची
एटलीस्ट यू गिव रेस्पेक्ट फॉर दॅट ऍक्टिव्हिटी तांणी करचे आशिल्लें म्हणून न्हू राधानाथ स्वामी सांगता फर्स्ट सांगता जी कॉपरेट करचें कॉपरेट जाल्या नंतर एडजस्ट इट अदरवायज एक्सेप्ट जायना जाल्यार रेस्पेक्ट बी करूं पळयाची रेस्पेक्ट म्हळ्यार गौरव दिवचे पळय तांणी कसं करता असं की ताका गौरव दिवचे पळय तें जाय न्ही की एटलीस्ट लास्ट जावन घेवन ताळमेन आमी ते कसं करता की पळयल्यार आमकां मुखारसून कळटा की तांणी केलेलें एक भारी लायक काम तांणी म्हणून न्हू आमकां कितकी पटी आमकां एक्सपिरियन्स जाता कित्याक म्हळ्यार हांव एक सांगता काल एक मुगेले एक एक्सपिरियन्स फूल एक्सपिरियन्स जालेलें हांव देवस्थानां युजली आमकां फ्रायडे हांगा टेंपलांत सकाळी मंगळ आरती वचपा जाता मंगळ आरती गेल्या नंतर युजली अप टू इट विल गो अप टू 10 o'clock इन द मॉर्निंग भागवतम क्लास जावन येवन कडेरी प्रसाद जावन येवन आमगेर हांगा बलराम देशाय एक संस्कार म्हणून एक टीम आसा हांगा तांचे दर कडेन नामकरण जावं गृह प्रवेश जावं आनी तसं एक संस्कार आसा म्हणून जाल्यार दे कॉल एक पर्टिक्युलर टीम आसा आमगेले त्या टिमान आय एम ऑल्सो ए मेंबर ते मेंबर जावन आशिल्ले न्ही आमगे ग्रुपांत आयले की आमगे लीडर आयले की आमगे लीडर म्हळ्यार आमगेले इज एन एक्स प्रेसिडेंट हिज ग्रेस वरदगोपाल प्रभू सो ही इज द लीडर ही इज लीडिंग दिस वन तो ग्रुपांत जालें की कोण फ्री आसा की म्हगेलो येवचे पळयाची म्हणून जालें सो I thought better I will go home. I'll prepare for the class and I will not go this samskara today. म्हणून हांव रिप्लाय करूंक वचें अनफॉर्च्युनेटली कोणी रिप्लाय करनी मोस्ट ऑफ द ऑलमोस्ट 15 devotees on the Sachitanto almost half are in vacation. So few are hanga shidanna koni reply karni. हांव लेखले मोस्टली हांव वच का देवस्थानांत कोणी जाल्यार म्हाका धरता मग ते भायर येता म्हणटा वर्दगोपाल प्रभू येद्रा म्हणलो आज संस्कार आसा तूं रिप्लाय कर न्ही येना हांव म्हगेलो तो म्हणला ना प्रभू म्हाका 5 क्लास आसा म्हणलें म्हाका घरा कडेन वचका तो म्हणलो नो 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 यू हॅव टू कम म्हणलो हांव सिनियर म्हणलें आय एक्सेप्टेड इट वॉट ही हॅज सेड हांव लेखलें ह्या गृहप्रवेशाक वचून कसं करूं असत हरिनाम महामंत्र केल्यार पूर्ण कसं असत गृहप्रवेश म्हळ्यार तांगेले इट्स नॉट देअर ओन हाऊस दे हॅव शिफ्टेड टू ए न्यू प्रिमायस न्यू हाऊस थंय वचून कसं करायचं हरिनाम संकीर्तन केल्यार पूर्ण म्हगेल्या मायंडान कसं लायक संस्कार करून कसं करूं असत गृहप्रवेश करता संस्कार करून कसं करता म्हणून म्हगेल्या मायंडान कित्याक म्हगेल्या मायंडान तूं नेक्स्ट 5च्या क्लासाक प्रिपेर करता सो वरदगोपाल प्रभू लोट समजलो कित्याक म्हणून तांगे लोट आनी कोणी ना आशिल्ले कडेन आनी एक मेळ्ळो आमी 2 जण फक्त 3 जण समजली सो संस्कार पुरा गृहप्रवेश पुरा जाल्या नंतर पुरा शास्त्रक्रम पुरा आमी म्हणलें आनी पुरा संस्कार आनी जाल्या नंतर ऑलमोस्ट 1.5 hour जाल्या नंतर म्हाका अंडरस्टँड जालें की कित्याक म्हणल्यार इट्स अ न्यू हाऊस आमी गेलेले न्यू आमी तांणी इट्स नॉट एन रेग्युलर टू टेंपल तांणी फर्स्ट टायम तांणी आपयले आमकां तेन्ना आमी तांकां गृहप्रवेश तांगे रिक्वायरमेंट बट आमगे रिक्वायरमेंट कसं न्हय तांणी देवस्थान येवचें पळोवचें कृष्ण भावनामृतांक येवचेशी करची कशी म्हणून न्हू हें आमगेले वरदगोपाल प्रभून एक संस्कार जाल्या नंतर ऑलमोस्ट 20 minutes क्लास घेतले ताणें संस्काराक कशी इम्पॉर्टन्स थंय हरिनाम संकीर्तनाक इम्पॉर्टन्स दिलें आनी हे संस्कार कसले करता कसले रीती हाजी कसकसने ते संस्कार केल्ले प्रयोजन ताचे कशी महत्व कसलें म्हळ्यार हरिनाम संकीर्तन करचें म्हणून तें इतलें लायक त्या घरच्याक लायक जालें की तांणी आयकुच्या बसली भारी करून येवन खुशेर आयकून येवन आयकलें तांणी सांगलें आमी हें परत मिस करता आसताची म्हण सांगले नंतर इट इज मिळला बट आमगेले प्रयत्न कसो आशिल्लो थंय म्हळ्यार तांकां कृष्ण भावनामृतांतू तांकां कृष्ण प्रज्ञांतू जोडोन करचें ते संस्कार दिल्ल्याची तांकां तांगे रिक्वायरमेंट आसता तेची बट आमगेलें मुख्य ध्येय जावं आशिल्लें कसलें
that we have conveyed. So, and that's what my yesterday's realization about a class I was doing. Yanchi, Radhanath Swami Sanktachi, at least we tolerate केल्याने तुका कसं किती आम्ही करता असायची आमगेल म्हालगड आहे कसं किती सांगता असायची म्हणून आम्ही करता जायना फर्स्ट बट त्या म्हालगड्यान कोण एक्सपिरियन्स असते की सांगताना आम्ही ऐकून करून घेऊन केल्ली म्हणून जाल्यार विल अंडरस्टँड ग्रॅज्युअली आमी कालच्यान बद्दल सो हेची शिलप्रभा सांगता असायची आणि एक पटी सांगे लीलामृतांत हरी शौरी गौर हरी शौरी प्रभू सांगतात की रेस्पॉन्सिव्ह कॉपरेशन म्हणून रेस्पॉन्सिव्ह कॉपरेशन म्हळ्यार कसं ना म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार एक पटी शिलप्रभुपादाक सांगता निमगेली इफ गॉड इज इक्वल वाय ही डिस्क्रिमिनेट रिच पुअर अशी कसं लाग आसताची जन ह्या जगत्यान म्हणून सांगितला का शिलप्रभुपाद सांगे की आमगेले एक भगवंता हाजी वयर न्ही बट वी हॅव इवन इन द समाजा वयर बरे आमगेले केलोपटी रेस्पॉन्सिव्ह कॉपरेशन आसताना आमी केदना कसं करताचे म्हळ्यार वील ट्राय टू केदना प्रत्येकल्याक सप्रेस करूंक पडटाचे वी शूड बी ए लीडर अँड अदर्स शूड बी ए सर्वंट टू मी ताजे निमित्त हेची आमगेले मेंटॅलिटी देवाल बरोबर आसताची देवाल बरोबर थिंक करताचे वाय गॉड हॅज गिवन दिस प्रॉब्लेम टू मी दिस why he is discriminating towards me म्हणून हें पुरा वी आर नॉट सरेंडर टू द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण सांगता ये माम प्रपद्यन्ते कितले तू सरेंडर कर की तशी हांव रेसिप्रोकेट करता म्हणून सांगता सो आमी प्रत्येक विशयांचो खंयचेच एक आध्यात्मिक जीवन आसा पुरो तो एक भौतीक जिवनांत बरें आमी कॉपरेशन म्हळ्यार सहकार दिवपाक इन्स्टिट्यूशन वायज or even in the community wise also. Like Vardik were म्हणताचे marriage is also called as a social institution. So Vardik नंतर cooperation करू जाय जाल्यार जाता जायना न्हू बायले लोटू जावं बामणा लोटूचे चेडूआ लोटू कॉपरेशन करू न्हय जाल्यार आमगे संसार चलचे जाता जायना झगड जाता बायले लोटू बामणा लोटू चेडूआ लोटू कितलीच आमी आयकताची न्हय कित्याक कित्याक म्हळ्यार कॉपरेशन ना तांगेले सहकार आसना आमी लागता की आमीच बॉस आहा म्हणून घेवन वी आर द बॉस त्या मेंटॅलिटी आसा म्हणून जाल्यार वी कॅनॉट सक्सेस मेळ्ळेलें आमकां हें मेळना सो शिलप्रभुपाद सांगतात की ताजे निमित्त केदनाची आमकां एक ज्ञान आसता चडावता घेवन आमगे प्रॉब्लेम केदन येता आध्यात्मीक चडाव कशी भौतीक हे जगत्यांत आमकां चड जावन हे मेंटॅलिटी आसता चडाव जावन घेवन वी थिंक दॅट वी आर द बॉस एक्चुअली वी आर नॉट द बॉस कित्याक म्हळ्यार आमी हे ज्ञान भौतीक ज्ञान मात्र आसता एक आध्यात्मीक फिलॉसॉफी हे ज्ञान आमकां आसना तत्वज्ञान आसना शिलप्रभुपाद सांगतात की तत्वज्ञान आसता मात न्हू पुरो ताजेटू आमी हे आमगे जिवनांत अळवडसून घेवपाक ते अळवडसून घेतल्यार मात्र ते आमकां कसो जाता म्हळ्यार एक दुराभिमान म्हळ्यार एक अहंकार आसता शिलप्रभुपाद सांगता फिलॉसॉफी विदाउट religion is a mental speculation and religion without philosophy is a sentiment or a fanatism म्हळ्यार आमकां एक हांव हिंदू हांव धर्मनिश्ठू हांव ह्या कंपनीचे मालीक ह्या कंपनीचे हे मग एक अभिमान आसता दुराभिमान बट बिकॉज वी डोंट हॅव that philosophy which understands us we are the servant of the Supreme Personality of God. Either we serve Supreme Lord or we serve the Maya.
हें आमकां अंडरस्टँड केल्लें म्हणून जाल्यार केदनाची आमगेल्यांतू कॉपरेशन म्हळ्यार आमगेलो सनेच एक सहकार करता खंयचेय एक विशयांत आसल्यार सहकार करता म्हळ्यार एक बुद्धी मनशाक मनांत येता. सो शिलप्रपादन विशयान सांगता म्हण जाल्यार तांगेले संस्था हें सूर करता फुडें जाल्यार तांणी तांगेले गुरूल एक आज्ञा आसता. भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी आज्ञा आसता तुमी पाश्चात्य देशांत वचूंक न्हू कोण कित्याक म्हळ्यार यू हॅव लर्नड इन इंग्लीश स्पीकिंग पर्सन यू हॅव टू प्रोपगेट दिस मिशन ऑफ चैतन्य महाप्रभू इन द वेस्ट म्हणून तांगेले भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराजाले एक आज्ञा आसता तांकां इन्स्ट्रक्शन आसता. सो शिलप्रभुपाद फर्स्ट लेखताच की तांणी फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीन तोची आशिल्लीची मार्केटिंगांत. सो ही थिंक्स दॅट हांव मस्त दुड्ड कोन्न घेवन हांव ह्या दुड्डान मिगेले गुरु महाराजाक हेल्प करता म्हणून आनी फॅमिली ओटू आरामसे राबता म्हणून तांगेले एक मनस्थिती आशिल्ली तेदना तांणी कसो जाता तांणी अलाहाबादान तो फार्मास्युटिकल तांगेला अंगडिनी ओपन करून दुड्ड ही हॅज अर्न वेल बट तांकां ताजे नंतर लॉस जावन घेवन तांगेले फॅमिलीचे हें जावन घेवन तांणी सेपरेट जावन घेवन कसो जाता की तांणी विंगड राबून घेवन ही स्टार्टेड लीग ऑफ डिवोटीज म्हणून एक ओपन करतात. लीग ऑफ डिवोटीज म्हणून हांगा झांसीन की आय कांट रिमेंबर झांसी ऑर अलाहाबाद ही स्टार्टेड. थंय कितलींय तांणी प्रयत्न करताचे हें कृष्ण भावनामृताचे एक मुखासून वरच्याक त्या मुखासून वरच्याक तांकां कितलींय अडचण येता कित्याक म्हळ्यार तांकां थंय कोणालेच तांकां एक कॉपरेशन मेळनासतना तांगेले एक तांगेले समजचे गॉड ब्रदर्स आहले न्हू तांगेले विंगड खंयचे न्हू तांकां एक कॉपरेशन मेळनासतना बट ही गेट्स द एक्सपिरियन्स फ्रॉम दॅट तांगेले खंयचे लीग ऑफ डिवोटी देखून थंय कसं करूंक तांगेले ड्रॉबॅक आशिल्ले तांकां करूंक जायनी आशिल्ली दो आनी गौडिया मठांत अशी भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराजान इज वॉन्ट टू हॅव एस्टाब्लिश्ड 500 मठ्स ऑल ओवर द इंडिया अँड अब्रॉड. त्या करता कसं तांगेले ड्रॉबॅक आशिल्ली कशी तांणी करूंक जायनी कितें पळोवच्याक हें एक्सपिरियन्स शिलप्रभुपाद आसता. तेच तांणी 1965 अमेरिकांत आयली की जलदुतारी तेदना तांकां एक वर्स सप्टेंबर 1965 to 1966 समथींग मिडल तांकां शिलप्रभुपादाक सक्सेसफूल ना तेदन जाल्यारीची तांणी कितकीय पटी तांगेले गॉड ब्रदर्साक बरें की म्हाका हें पुरो दावका हें म्हाका कोणाक पेटयाचें हांगा मस्त हांगा ऑपॉर्च्युनिटी आसा प्रचार करूंक चैतन्य महाप्रभू मिशन प्रचार करूंक ऑपॉर्च्युनिटी आसता. तुमी कोणा एक भक्ता पेटयाची ब्रह्मचारीक पेटयाची जावं एक ब्रदंग पेटयाची हें पुरो मस्त तांणी लेटर पेटयलें कोणाक गॉड ब्रदर्साक थंय मायापुरान तो हांगा वेस्ट बेंगालांत कलकत्तान तेदना तांकां खंयचेय एक कॉपरेशन चड जावन मेळिल्लें ना शिलप्रभुपादाक बट तांकां तेची तांगेले शिष्य जायनी तांणी कितकीय जन तेदना तेची शिष्याले तांगेले कॉपरेशन शिलप्रभुपादाक मेळिल्लें. एक उदाहरण सांगचें म्हळ्यार 13 जुलै 1966 is the day of ISKCON registration जालेलें. कशें जाल्लें म्हणून सांगलें म्हळ्यार तांगेले एक शिष्य म्हणून सांगूं जायना तेदना तेन्ना तांणी पुरा हिप्पीज जावन आशिल्लींची येता आशिल्लीं शिलप्रभुपादा लेक्चर आयकुचें येता आशिल्लींची तांगेले कीर्तन करूं तांकां खुशी जाता आशिल्लें आनी प्रभुपादा लोटू एक तांगेलो
एसोसिएशन घेवच्याक तांकां भारी खुशी जाताशिल्ली कित्याक म्हळ्यार प्रभुपादान इतले मोगान तांकां प्रितीन तांकां कित्याक म्हळ्यार तांणी कोणीच एक दुड्ड नातिल्ली न्ही व्हेरी हाय रिच पीपल ते घर सोडून तांकां कित्याक म्हळ्यार तांगे लोक तांकां प्रीत नाशिल्ली हावस बापूल प्रीती की आनी कोणाची प्रीती मेळनाशिल्ली तांकां तांचे निमित्तांनी एडिक्ट जावन घेवन की ड्रग एडिक्ट जावन की ऑर हिप्पीस टायप तांणी जीवन करता आशिल्ली सो हे शिल प्रभुपादान कसं केलें म्हळ्यार तांगेले खूब जाणां कोण हिप्पी आशिल्लीं तांकां ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಂಗೆಲೆ ತಂಕ ಕೃಷ್ಣಾಲೆ ಕಾಣಿ सांगून तांकां प्रसाद दिवन घेवन भगवंताल कशी पूज करता म्हणून पुरा शिकून तांतू 1966 तांतू एक फावटी कसं जाता म्हळ्यार प्रभुपादाक इच्छा आशिल्लें इट वॉज द टास्क तांणी इच्छा म्हूण न्ही ही हॅज अ विजन तांणी सांगता आशिल्लें की आय विल हॅव hundreds of temple, thousands of people, thousands of devotees in the temple, and there is an very elaborate deity worship. म्हणून श्रील प्रभुपाद क्लिअरली सांगता आशिल्लें तेदन तांकां तेदन आनी श्रील प्रभुपाद सांगून एक डिवोटी तांगेले बरें भक्त जावन आशिल्ले तांगेले शिष्य नाशिल्ले बट ते कोण तांगेले उट्ट आसता आशिल्ले हिप्पी तांणी पुरो आयकलेली हें कसं सांगता आसता तांणी श्रील प्रभुपाद म्हणून अर्थ जायनाशिल्लो बट तांणी प्रति एक श्रील प्रभुपादान कसं सांगलां की तांणी कॉपरेट करता आशिल्ली एक इन्सिडेंट कसं म्हळ्यार 1966 तांणी रिजिस्ट्रेशन करचें इस्कॉन म्हणून रिजिस्ट्रेशन करचें तेदन अशें जाता की तांगेले एक शिश्य आशिल्लो राफेल म्हणून राफेल कसं करता म्हळ्यार तांगेले एक फ्रेंड कोण म्हळ्यार ही न्यू हू इज ए लॉयर स्टीफन गोल्डस्मिथ म्हणून स्टीफन गोल्डस्मिथ कित्याक म्हळ्यार श्रील प्रभुपाद इच्छा आशिल्लें हें रिजिस्ट्रेशन करता म्हगेले स्ट्रॉंग ऑर्गनायजेशन म्हणून एक रिजिस्ट्रेशन करता ताजे निमित्त कसो फायदा म्हळ्यार ताजे निमित्त एक इट इज रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वायड सेकंड थिंग प्रोपगेशन ऑफ चैतन्य मनोविष्टम आता आम्ही फर्स्ट श्लोका सांगितले प्रणाम मंत्र श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपकदामय ददाति पदान्तिकम पण रूप गोस्वामी मना कसं आशिल्लें म्हळ्यार श्री चैतन्य महाप्रभू कसं इच्छा आशिल्लें इष्ट तें प्रोपोगेट करूंक तेंची श्रील प्रभुपादान मोड आशिल्ली श्रील प्रभुपादान हे सगळेचे हरिनाम संकीर्तन कलियुग धर्माक कशी कलियुग धर्म आसली तें प्रोपोगेट करूंक ताजे भितर तांणी सांगता की राफेलाक कोणी एक लॉयर म्हणटा आसता म्हणून घेताना तो सांगता की स्टीफन गोल्डस्मिथ म्हाका पुरता आसता लॉयर व्हेरी फेमस लॉयर हांगाचो तो ताका घेवन येता स्टीफन गोल्डस्मिथाक फस्ट फावटी श्रील प्रभुपादा पळयले फुडें तांकां अंडरस्टँड जाता की ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन लायक इज एन I mean, देवाले एक अंश तो इज असं म्हणजे एक गुरु यू अंडरस्टँड दॅट आणि स्टीफन गोल्डस्मिथ तांकां लिगल पेपर करूंक पुरा रिजिस्टर करूंक करतात आणि सांगके हें पुरो हाड घेवन श्रील प्रभुपादाक दिताना सांगता की वाची याची म्हणून सांगून श्रील प्रभुपाद वाचून सांगले नंतर कडेन स्टीफन गोल्डस्मिथ सांगते हांगा एटलीस्ट सर्जन आले हॅज एन कमिटी तांचो म्हणून सायन करता म्हणून सांगताना लिगल पेपरांत म्हणटाना कोण आसले तांगेले एड्रेस दावका म्हणटाना आशिल्लींची एक 5 की सर्जन तांचो 22nd अवेन्यू तेदना श्रील प्रभुपादान सांगेले तेदना तांणी शिष्य जायनी दे वर टोटली इनटू मटेरियलिस्टिक लायफ बट दे हॅड अ फेथ ऑन श्रील प्रभुपाद दे इमिडिएटली सायन तांणी सायन करून सोडले कसले मागची मुखारी पडले नाशी कसले कितें सायन करता आसाची कसले म्हणून निमगे सांगले कित्याक म्हळ्यार दे हॅड एन ट्रस्ट ऑन श्रील प्रभुपाद कॉर्पोरेशन कित्याक म्हळ्यार ह्या नमुने कॉर्पोरेशन तांकां मेळ्ळेलें आसा तांगेले शिश्य आसले कित्याक म्हळ्यार आमकां ज्ञान आसल्यार आमकां आतां सांगिल्लें म्हणजे श्रील प्रभुपादान सांगिल्लें म्हणजे वी शूड हॅव ए knowledge knowledge without
this philosophy without a religion is a mental speculation. Religion without a philosophy is a sentiment. म्हणल्यार सो तांकां शिलप्रपादान वेरी तांकां फुल्ल एक तांकां फिलॉसॉफी करूच नाशिल्लें कसो फिलॉसॉफी शिलप्रभ बट फुल्ल तांकां फेथ आशिल्लें कोणाक वेरी गुरूल वेरी शिलप्रपादान सो तांणी सायन करताना शिलप्रपादाक भारी खुशी जाता कित्याक म्हळ्यार इट्स द फर्स्ट organization registered as an international society for Krishna Bhavanamrita. हे चितांनी त्यांना एक शिष्य सांगता एक पटी why you have to mention Krishna ISKCON तांतो is International Society for Krishna Consciousness के कृष्णा म्हणजे बरला गॉड कॉन्शियसनेस म्हणून करेत पण त्यांना अशें बाबा सांगतात की नाही हे कृष्णाची धांवका कित्याक म्हळ्यार तेदना कोणीच तांकां ऑब्जेक्ट केलें कसो लेख म्हळ्यार तांगे गुरू वेरी तांकां भरोस आशिल्लो तांकां तेदना ते कृष्ण म्हळ्यार कोण म्हण गोतना शिलप्रभुपादान सांगिल्लें लेक्चर आयकता आशिल्ले शिवाय तांकां चड काम कृष्ण कोण म्हण गोत बट दे नो भगवद्गीता शिलप्रभुपाद सांगता की एवरीवन नोज वॉट भगवद्गीता इज हू हॅज स्पोकन भगवद्गीता कोण सांगिल्लें म्हणून कोणाक प्रत्येक गोतस कृष्णान बट कृष्णान कसं सांगितलं तांचो भगवद्गीतांचो हम सर्वस्य प्रभू हांवची देव हांवची कितलेकी श्लोकान सांगिल्लें आसा आय एम द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड त्या जनाको टू अंडरस्टँड दॅट वी हॅव टू मेक इस्कॉन ISK कृष्ण कॉन्शियसनेस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑन म्हणून कितले की जाण आलेली इज कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑन ऑर ऑफ म्हळ्यार कृष्ण कॉन्शियसनेस आसल्यारीची तांगे मनस्थिती कशी आसता म्हळ्यार ऑफ डावन आसता देव कोण म्हणून गोत आसतना कृष्ण कोण म्हणून गोत आसतना आमी भगवंताले एक सेवक म्हणून गोत आसतना कित्याक म्हळ्यार तांगेली एक मेंटॅलिटी चडाव जावन लिडरशीप मेंटॅलिटी आसता बट लिडरशीप मेंटॅलिटी इज नॉट ब्रिंग्स टू ए कॉर्पोरेशन लेवल बट कसं जाता म्हळ्यार आमी सेवक भाव म्हणून आस म्हणून जाल्यार मात्र आमगेलेगी हे कॉर्पोरेशन एक भावने आमगेल्यान कित्याक म्हळ्यार शिलप्रभुपादान हे तांगेले एक मेंटल हाजेन तांणी बरयल्लें इस्कॉन म्हळ्यार इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस म्हळ्यार अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत म्हणून तांगेले हाजेन तांणी बरयल्लें तांणी घेतली हे दुखून म्हळ्यार रूप गोस्वामीले हांत दुखून रूप गोस्वामीले पद्यावळी देखून रमानंद राय कोट करतात की चैतन्य चरितमृताचो रूप गोस्वामीन सांगिल्लें पद्यावळीन कृष्ण भक्ती रस भाविता म्हणून तांणी बरयलें ताजे वयर देखून रूप गोस्वामीन सांगिल्लें ताजे वयर देखून शिलप्रभुपाद ताजे वयर आमी इस्कॉन म्हणून सांगिल्लें ताजें नांव दिलेलें ताजे निमित्त तांणी रजिस्टर केलेलें इस्कॉन म्हणून कित्याक म्हळ्यार प्रत्येक कडेन तांगेले मनस्थिती कशी आसता म्हळ्यार fully absorbed in executing a devotional service to Krishna. त्या मनस्थिती असता त्या मनस्थितीत असल्यार मात्र आमकां केदना एक कम्युनिटी खंयचे एक संस्था मुखारसून वचका जाल्यार स्ट्रॉंग जावन मुखारसून वचका म्हण जाल्यार मात्र साध्य जाता कित्याक म्हळ्यार आमगेले एक देवोत्तम परम पुरुष कोण म्हणून गोत आसूं तागेर सेवाची आमगेले अंतिम गुरी म्हणून गोत आसल्यार मात्र आमकां सेवक भाव येता ना म्हण जाल्यार आमगेले केदनाची एक लीडरशिप क्वालिटी लीडरशिप मेंटॅलिटी येता सो शिलप्रभुपादान इतलो व्हड एक संस्था आमकां दिल्लेली आसा हे संस्था दिलेले खाली तांगेले एक गुरुले तांगेले आज्ञे निमित्त तांणी केदनाच क्रेडीट तांगे कितें घेतिल्लें ना तांणी सांगिल्लें तसो न्ही हांव केलेलें आशिल्लें म्हण जाल्यार म्हगेले गुरु लेख आशिर्वादा निमित्त गुरु लेख कृपे निमित्त गुरु लेख आज्ञे निमित्त तांगेले निमित्तान क्रेडीट एवरी टायम शिलप्रभुपाद दिता आशिल्ली आयदर मोस्ट ऑफ द टायम तांणी दिता आशिल्ली कोणाक म्हळ्यार तांगेले गुरूक सेकंड तांणी सांगता आशिल्लें की
कृष्णानाची म्हाका हे तुमकां भक्ताक म्हगेल्या शिश्याक पेटयले हे चैतन्य महाप्रभूले मिशन प्रोपोगेट करूंक नाही म्हूण जाल्यार म्हाका जायनाशिल्लें म्हणून सांगता शिश्या वरें ताणें क्रेडीट दिता अशें न्हय की आमी एक लिडर जाल्ले म्हणून आमी खाली गुरूक म्हाका दिताशें म्हणून तांगेले शिश्या वरें ताणें दिताशें हे क्वॉलिटी शिल्ड प्रभात सो हे क्वॉलिटी आमकां एक कोण हे कृष्ण भावना आमकां आसा की तो खंयचेय एक कम्युनिटींत आसा इट्स मे बी इट्स एन अदर कम्युनिटी हे हॅज टू डेवलप कसं म्हळ्यार आमी एक हे कृष्ण भावना व्रतांत आशिल्ली तेन्ना आमी केदारना आमी इनिशिएशन घेता की अपार्ट फ्रॉम 4 vows रेग्युलेशन घेतात vows घेतात आमी vows म्हणटा न्हू हे प्रतिज्ञा घेतात तांतू 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिंसिपल सांगतात अपार्ट फ्रॉम 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिंसिपल आमी आमगे गुरु महाराज सांगताचे की वी विल हेल्प टू प्रोपगेट द मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद कोणाक आमी गुरु महाराजाक वर आमी एक दिस वन वो वी टेक 5th वो सो कित्याक म्हळ्यार हे प्रोपगेशन अंतू आमी श्रील प्रभुपादाल मुवमेंट प्रोपगेशन अंतू आमी वर एक हेल्प करनी म्हणून जाल्यार देर इज नो कॉपरेशन जायनासतना कशी श्रील आनी भक्त राधना स्वामी आनी सांगिल्लें की कशी आमी कॉपरेट करूं जायना जाल्यार एटलिस्ट एडजस्ट करूं वचता एडजस्ट करूं जायना जाल्यार एक्सेप्ट करता एक्सेप्ट करूं जायना जाल्यार एटलिस्ट लास्ट रेस्पेक्ट बिनी करूं पडटा हे रेस्पेक्ट केल्यार मात्र हे संस्था मुखार सुरू वचत जाता सो दिस अबाउट इन अ स्पिरिच्युअल वे सो स्पिरिच्युअल अंतू आमी कशी कॉपरेशन करयत म्हणून एक क्लासान तो सांगिल्लो आसा आयकलेलो हांव सो मेनली इट इज एन chanting of holy name attentively chanting करता first means second is preaching rigorously and third is one is unconditional loving to every and each and living entity. Yeah, this is little difficult. Conditional, loving, conditional, unconditionally. Even when you come to spirituality, it may be little difficult, but over a period of time, it may be easy also. So, chanting attentively also is difficult. Preaching vigorously, it is very easy. कसं म्हणाली आमकां महेश मुरलीधर चरण प्रभू मस्त आमकां अवकाश दिता हांगा मात्र म्हणून आमगेल्या आमची कम्युनिटीक वरें प्रीच करूंक सो अंत तीन अंतू प्रीचिंग विगरसली इज इजी बट चैंटिंग अटेंटिवली एंड लविंग अनकंडीशनली इज स्लाइटली डिफिकल्ट और मे बी लिटिल मोर डिफिकल्ट बट इन ओवर पीरियड ऑफ टाइम इट मे बी वेरी इजी सो निमित्त आमी एक कसं एक कम्युनिटी बिल्ड करता और स्ट्रांगली बिल्ड करता म्हणून जाल्यार फर्स्ट वी नीड अ कॉपरेशन कम्स एस्पेशली इन आध्यात्मिक सांगिल्लें चैंटिंग प्रीचिंग एंड ती समदर्शना प्रत्येक समदर्शना जावन पडटा सो चैंटिंग कसं म्हळ्यार युग धर्माचे एक युग धर्माचे एक प्रत्येक युगाक एक धर्म सांगिल्लो आसा हे कलियुगाक सांगिल्लें तसलें युग धर्म कले दोष निधे राजन हस्तियोग महान गुणान कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रची कृष्णाक तागेले जप केले तागेले जप केले निमित्त आमी हे युगाक कसं धर्म आसा की आमी पालन केलेलें त्या निमित्त आमी प्रत्येक भक्ता लोटू एसोसिएशन दवरून घेवन युग धर्म पालन करून घेवन विदाउट डिविएशन टुवर्ड्स अदर थिंग्स डिविएशन कसं जाता म्हळ्यार कोणाले एक एसोसिएशन आसा म्हणून जाल्यार एक भक्ताले आमकां विंगड डिविएशन आसतना तेन्ना आमी केदनाची अलर्ट जावन आसताची ह्या भक्ती मार्गान
तेन्ना आमगेलें फ्युचर सक्सेस आसता आनी एक कम्युनिटी बरें कसलें स्ट्रॉंग जावन आसता हे अंतू कम्युनिटी बरें स्ट्रॉंग जावन घेवन कित्याक म्हणल्यार आमी कॉपरेट करता आसता प्रत्येक म्हणल्यार आमकां ज्ञान आसता की आमी बरें एक सेवक भावना आसता सेवक लिडरशिप क्वालिटी कशी लिडरशिप भावना कशी सेवक भावना आसता तेन्ना कॉपरेशन इजी जाता and we can build a strong community of spiritual community altogether. It will be as successful for the in the future also. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Thank you, Hare Krishna.